सगळ्यांक दी बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे मिसा भेटेर वांटो घेवचे आदी आमची सगळीं देसांव आसात ती आमी देवाच्या हातान घालुया. बाबा तांचे आमी मागता ती आमकां खरेंच दितलो. हो बाबा धरून आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी फावो तो फेरी वांटो घेवचे आदी आमची सगळीं पातकां वळखून घेवन देवाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटां धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागलो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. काकलूत सारा बापा प्राचिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन धोयन तूं आमकां चलय. हे पोरी आमची कुडीची धोंडवण कोऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचारीशी कर. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इजायास प्रोवेदेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा. थांबून आसतना बोब मार. तुत्तुऱ्याचो सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे पोरचेक आपल्या गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां वळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सुमूर्त सांबाळपी पोरसां जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येता. म्हजी चाल वळखूंक सोदता. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागता. देवा लागीं आयलोलो पळोवंक ओंतरेकता. अशें म्हणटा. तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो. तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें. पळय, तुमी उपास करता तेन्ना तुमचीच कशी तुमी पाळता. सगळ्या तुमच्या रिणकाऱ्यांक तुमी पिडापीड दिता. उपास करता त्याच बराबर तुमी झगडी आनी उजोत करता आनी दोया नासतना दुर्बलांचेर तुमी मोठी मारतात. आयज पर्यंत तुमी केलात तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो केदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तोकली बागावन घोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटा. सर्वेस्पर देवाचें उतर आयकात.
म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीच्यो सांकल्यो मोडात आनी सोंसून वचो तो भार पेल्या वेलो काडून उडयात. धुमालो सोंसतल्यांक मेकली करून सोडात आनी तांच्या कांदावेलें झूं मोडात. भुकेलेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घोरदार नासलेल्यांक बिराड दिया. विंगल्या मनशाक पांघरूंक दिया आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाका. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड पोरसोलटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचे प्रामाणीकपण वेतले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहीम. तुमी उलो मारतलेत आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी आंगाच आसां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो, कालते जालेल्या काळजाक केन्नाच तुमी पाठ करचो न्हय. जबाब, कालते जाल्या काळजाक काळजाक केन्नाच तूं तूं पाठ करचो न्हय. काकुतीच्या देवा काकूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, कालते जालेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो न्हय. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा पोत्तून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, कालत्या जालेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो न्हय. तुजे सरवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सरशी पातकी पोत्तून येतले सायबा. जबाब, कालत्या जालेल्या काळजांक केन्नाच तूं पाठ करचो न्हय. तुमी जेतले जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसतलो. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जे क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जोवाचे शिस जेजू सोरशी आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसासर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. ज्यो क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी प्राचीत काळांत आसा आनी ह्या काळांत आमकां खूब खोडण्यो सांगच्यो करच्यो आसात. आनी त्यो म्हणजे एक खोडणी म्हणजे उपास करप. आनी आजचे वाचपांत आमी ह्या विशयाचेर थोडी म्हायती आमकां मेवल्या. पयले वाचपांत प्रवादी आयजाय सांगता की आमी भितरलो उपास करचो. म्हणजे वायट वस्तू आमी करता, वायट खोडणी करता, वायट विचार आमच्या मनांत आसतात, वायट भावना आसतात, ते सगळे पयस करूंक जाय. आनी हे पयस केल्यार आमी भायलो उपास करता, ताका एके भाशेन अर्थ मेळटलो. आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना आमचे बरोबर
न्हवरो म्हणजे जेजू आसा तेन्ना आमकां उपास करपाची गरज ना. आनी अशें म्हणून तो जेजू कितें म्हणटा जेन्ना आमचे मदें न्हवरो आसता तेन्ना खुशालकाय आसता, तेन्ना कोण दुखीच ना. मुकूट जेन्ना आमच्या मदें जेजू आसा, जेजू जियेता आनी आमी जेजू बरोबर आमचें जिवीत सारता, जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत राग द्वेश दवरिना, दुसऱ्यांक बक्षिता, गोडचेंस पडलेल्या लोकांक आदार दिता, जेन्ना आमी गरिबांक भुकेल्ल्यांक आमचीं दारां उगडून जेवण खाण दिता, तेन्ना आमकां उपास करपाची गरज ना. कित्याक आमच्या काळजांत जिवितांत जेजू आसा. जेजू एके भाशेन आमकां सुटी दिता ही बऱ्यो कोन्यो करूंक. तेन्ना आमी उपास करिना. आमी खबर आसा की जेन्ना आमच्या घरान न्हवरो आसा, व्हंकल आसा, सोयरी आसा, तेन्ना आमी खुशालकायेन जियेता. तशेंच जेन्ना आमचे जेजू आसा, आमी ताची उतरां प्रमाणे आमी जिवीत सारता, तेन्ना उपास करिना. कित्याक तेन्ना आमचे फकत बऱ्यो कोन्यो येतात. तर जेन्ना आमचे जेजू ना तेन्ना एके भाशेन आमचे वायट विचार येतात, वायट करूंक आमकां दिसता. तर आमी ह्या प्राचीन काळांत भितरल्यो वस्तूंक चड मोल दिवंक आनी बऱ्यो कोन्यो करूंक आज आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया. गीत घेवया पेज 34 C14 देणी आमची. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनान दोकोर ब्रिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थन मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा, ताकाच सोरोस समर्पिता, आमचे सुख दूख सोरबेट वयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हजे भावन आमचें बलिदान देवा बापाक मानता थंयसाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीन काळाचे घडोवणेची आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वणावण्यो गमावूंक आमकां अदीक सुलसुलीत कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सोरपेदरा ससनाचे देवा, सोर्क आनी सोरता दिवगस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पासकांचो कूड संतोशान समरुंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओकले उमेदीन चाकरी करूंक तें आमचे भितर नवें मन रोसताय. जेवच्या जिविताची वर्तीं घोडितां आमी समरुमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सोपून करीत आसात. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सोडूंच्या सोदळ सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरेन गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान.
हून सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय हून सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळे पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रपण जाणून ही देणी पळोवंक मागता जावं ती आमकां देवकृष्णाची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेचारी ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पळय जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते भरवतले हें म्हज्या उगडासा करात बाबाताचो गूट परगोटुया तुज्या खुसा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा देवाच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी वचचो उंडो आनी काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाक देखून आमी तुका अधीन वाचता निकूड अवस सेवतले आमी समेस्तांक पोतोर एकठांय कोर म्हूण आमी नमोरतायेन मागता सुरेस्पर आकितेवस्था लोलय तो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सोलियादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जो बस मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां दुसऱ्या कोटीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पुरसो मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुद्दां करून मागता आमकां आमा देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत दोर जुता आनी सूख नालोल्ल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी ताणें सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर परबेदार बापा सोर वडवण आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोंजे सुखाक आनी आमच्या सुरक्षेक आमी बरो भशेन वतरयता तर आमकां तुज्या उदक काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोमेन जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोटांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन देवाची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळ्याचे जेवणा आपयले आनी ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज 47 D1 आमचे मोदल्या कोणाक. So
प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, ह्या पवित्र गुटांत तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त आत्म्याक तूं काकलुतीन दिताय तें वखद सुफळ लायन घेवंक आमची मनां उदीक आयतीं कोर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुपदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. देवाचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागोन फ्रांसीस शावराक मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावियरा, देवच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मेळून बोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी पापाक तीन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे उतरेक पापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 96 F23 वचुया. वचुया